तर सर जसे तुम्ही म्हटलं की बिझनेसाचे स्वरूपही बदलता की तुम्ही एखाद्या नोकरी करतात तोय तो बिझनेसाचे अंग असता तसे शिक्षणाचे स्वरूप बदलता आयच्या काळात असे इन्स्टिट्यूशन आसात की जे तुमकां फॉर्मलरित्या बिझनेस कसो करचो असो शिकयता असे इन्स्टिट्यूशन आसा का? सगळे आता मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशनां इंडियेक तयार जाल्यात लास्ट 10 वर्सांक ती नंबर इज ह्यूज. बट मोस्टली ती मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशनां कशी हॉटेल मॅनेजमेंटाक आसात जावं बिझनेस मॅनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटीव मॅनेजमेंट, फायनान्शियल मॅनेजमेंट अशा सगळ्या सेक्टरांक आतां मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशनां येतात. पण त्या शिवाय खुबशे NGOs तयार जाल्यात वीच क्रिएट एज्युकेशन इन एंटरप्रिन्युरशीप डेव्हलपमेंट. आणि तुमकां कळ्ळां आसतलें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हांणी आय क्रिएट ह्या संस्थे कडेन टायअप करून आतां आमी गोंयभर अशे प्रोग्राम सगळे कॉलेजींनी प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्यात. कसल्या स्वरूपाचे? आय क्रिएट म्हळ्यार एंटरप्रिन्युरशीप ट्रेनिंग म्हळ्यार बेजीक तुवें बाबा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसो करप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणल्यार कितें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसो करप, तातूंत कंपोनंट कशे असतात, एसेसमेंट कसो करप, वर्किंग कॅपिटल म्हणल्यार कितें, वर्किंग कॅपिटलाचो एसेसमेंट कसो करप, कशें कितें कितें कायदे कानून असतात बिझनेस करतना कितें फॉलो करचें पडटा, मार्केटींग म्हणल्यार कितें हाजें इंट्रोडक्शन करून बेजीक अवेरनेस अबाउट एंटरप्रिन्युरशीप आमी केला, चेंबरान केला. आनी म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार एक गोश्ट सांगूं सोदता. आमचे आदले अध्यक्ष चेंबराचे मांगिरीश रायकार हाणें हो ताका जेन्ना ते येवन मेळ्ळे ताणें इमिजिएट तांकां सपोर्ट करून तो कन्सेप्ट एकदम फुडें व्हेलो. म्हळ्यार हांव म्हणटा की मांगिरीश रायकाराक लागून हो प्रोग्राम मातसो फुडें गेलो म्हळ्यार पुश जालो चेंबराक. चेंबरान एक अत्यंत म्हत्वाचें कॅम्प केला आनी हांव मांगिरीश रायकाराक ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक हे भुरग्यांक खंय तरी बेनिफीट जातलो. कमीत कमी 1,500 भुरग्यांक ताणें आज पर्यंत ट्रेन केल्या. म्हणजे तांकां प्रत्यक्ष ट्रेनिंग प्रत्येक कॉलेजीक म्हळ्यार 7-8 सेशनां असतात ताजेर ट्रेनिंग. आनी ताणें आतां टिचरांकूय ट्रेन केलां हें ट्रेनिंग दिवपाक. म्हळ्यार अशें न्ही की तेच येवन ट्रेन करतात. सो ट्रेन द टीचर्स ऑल्सो, ट्रेन द ट्रेनर्स ऑल्सो असो कन्सेप्ट केला. आनी भुरग्यांक टिचरांक ट्रेन करून एक उल्हास कामत म्हणून एक बरे नामवंत मनीस हातूंत भितर जोडलेले आसात. ते आय क्रिएटाचे गोवा हेड आसात. ताणें आनी चेंबरान म्हळ्यार मांगिरीश रायकार आसतना तांणी हें करून तो संकल्प केला की सगळे गोंयभर ते फुडें व्हरतलो म्हणून. सर तुम्ही राज्यातले एक बरे युवा उद्योजक आसा आणि फक्त तुम्ही व्यवसाय तुमच्याच व्यवसायापुरती निगडीत ना तर वेगवेगळ्या संस्थेचे तुम्ही बांदील आसात. तर म्हाका विचारणी गोंयभर तुम्ही फिरतात सगळे तुम्ही पळयतात जाल्यार तुमकां अशें खंयचें दिसता की गोंयान आनी खंयचे फिल्ड आसात जंय बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आसा किंवा बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आमी घेतल्या पण तितली एक्सप्लोर करूंक ना अशें खंयचे फील्ड तुमकां दिसता? गोंयांत बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर आसात, करतलो जाय. सरकाराक आमी तेच आतां इन्वेस्टमेंट पॉलिसीचेर बरयतना तेच बरयलां की इन्वेस्टमेंट जेन्ना करता तेन्ना गोंयकारां खातीर उद्योग कशे तयार जातले म्हळ्यार गोंयच्या धाकल्यांतल्या धाकल्या मनशांक ऑपॉर्च्युनिटी कश्यो तयार जातल्यो हाजेर एक विचार करात म्हणून ही आमची संकल्पना आसा चेंबर ऑफ कॉमर्सांतल्यान. आनी आमच्या नाना बाब जो आमचे प्रेसिडेंट आसा ताणें आमकां ह्या संकल्पनेक पाठिंबा भरपूर दिला. ताणें सांगलां आमी फुडें व्हरया म्हणून. गोवा हे टुरिजमाक लागून प्रसिद्ध आसा, टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आनी आमी म्हणटात की 30 लाख टुरिस्ट येतात म्हणून. 30 लाख टुरिस्ट येतात ताजो गोंयांक फायदो कितें? 30 लाख टुरिस्टां पासून फक्त हॉटेलां भरलीं वतात. जावं समज टॅक्सीक कितें बिझनेस मेळटा, बरोबर, शॅक्सांक कितें बिझनेस मेळटा थोड्या. पूण टुरिजमाची जी व्हॅल्यू चेन आसता जगाक तुमी चायनाक गेले, सिंगापूर गेले आनी खंयच्याय देशांनी गेले एक व्हॅल्यू चेन जी इकोसिस्टम डेव्हलप करपाचे प्रयत्न तो हांव सजेस्ट करता. गोवा गव्हर्मेंटाक सांगलां, आमच्या चेंबरांनीक म्हणलां हांवें पळोवया कशें जाता तें. म्हजो तो एक ध्येय आसा की त्या पासून गोंयचे सगळे स्टेक होल्डर तांकां फायदो कसो जातलो, गोंयकारांक फायदो कसो जातलो. आज काश्मीरी येवन गोंयांक सगळे माल विकतात, बरोबर, भरपूर पयशे करतात वतात. भायले लोक सगळे येतात. 18 जून रोड सगळो भायल्यांक जाला. तुमी जर कळंगूट आनी हांगा गेल्यार सगळे दिल्लीवाले आनी येवन विकतात. गोंयकार खंय? गोंयकार दिसच ना धंद्याक. असो न्ही की गोंयकारांक धंदे करूं येना म्हणून, गोंयकार धंदो बऱ्या रितीन करता. पूण गोंयकारांक एक खंय तरी आमी गव्हर्मेंट गोंयकारांक खंय तरी म्हाका दिसता थोड्या लोकांक फास्ट पयशाची अशी कितें तरी संवय जाली लास्ट एक 15-20 वर्सांक.
आणि खुबशा मायनिंगाक लागून झटपट पयशे कॉन्ट्रॅक्टर जाले ट्रेडींग जाले ट्रक घाले आणि थोडे लोक रियल इस्टेटीक आज गोंयचे हांवें पळयलां खुबशे लोक फक्त रियल इस्टेट ब्रोकर खंयच्या गोंयन गेलो जाल्यार फक्त ब्रोकर दिश्टी पडटात कोण मेळटा तो गाडयेक दिसलो जाल्यार सायडीक फोनार उलयता प्लॉटा बद्दल आतां म्हणजे लास्ट 1 वर्सां कमी जाला बरे शिकिल्ले मनीस आपले बरे धंदे बंद करून ब्रोकरेज जाला तांकां दिसता की हे पयशे मेळटा ते फास्ट पयशे आनी कितें धंदो करचे पूण ते चूक ओके तूं ब्रोकरेज बी टायम पास असो करूं शकता पूण मेन तुजें कॅरियर ब्रोकरेजांतल्यान असल्या धंद्यान येना सो ताका लागून खुबशे गोंयकार म्हज्या कोतान खुबशे कॉन्सन्ट्रेट जाले ना धंद्याचेर म्हणून टिटोज पळय आज टिटोज म्हणटा तो वर्ल्ड फेमस ब्रँड बरोबर डेविडान चितले सुद्दां नाशिल्ले टिटोज म्हणल्यार ते वर्ल्ड फेमस जातले म्हणून केले न्ही गोंयकार तोय गोंयकार न्ही बरोबर तुगेले रेस्टॉरंट हांगा सावथाक मार्टिन्स वर्ल्ड फेमस गोंयचो लोक एक मनीस येता तो साऊथ गोंयाक तो म्हणटा आपल्या मार्टिन्साक वचपा जाय म्हणून बरोबर फेमस कोणे केलो गोंयकारान ब्रँड केलो केला आपलो इंटरनॅशनल ब्रँड टिटोज इंटरनॅशनल ब्रँड अशें कॅपेसिटी आसा गोंयकारांक खूब कॅपेसिटी पूण टुरिजमाक लागून जी दुसरी व्हॅल्यू चेन जावपा जाय रुरल व्हॅल्यू चेन आतां हांव कितें म्हणटा पॉटरी मेकर्स म्हणल्यार आमी कुंभार म्हणटाले पळय गोंयाक हे आमी गव्हर्मेंटाक खूबदां म्हणटा ट्रेडिशनल बिझनेसमॅनाक लागून आपूण कितें करपा पूण म्हज्या कोतान गव्हर्मेंटान हे ट्रेडिशनल बिझनेसमॅनाक जे डोल दिता पळय नाल्यार सबसिडी दिता नाल्यार एसिस्टंट ते दिवपाक जाय पूण तांकां एक नव्या स्ट्रक्चरां भितर हाडपा जाय आनी चेंबर ऑफ कॉमर्सा सारके संस्थेन पुढाकार घेवपा हातूंत तांकां हाडून आतां 30 लाख जर ट्युरिस्ट येतात जाल्यार गोंयच्यान कितें घेवन वतात बरोबर कितली ऑपॉर्च्युनिटी आसा फॉर द कुंभार बरे पॉटरी करून गोवा सेंट्रीक बरे कलरफूल केले डिझायन केले आज चायनाक पळय सिंगापूर पळय मलेशिया पळय तांचे लोकल पॉटरी आयटम्स विकले वतात ओके आमच्या गोंयांत कांय ना आमचे कुंभार आमचे सगळे सामके गरिबीतले गरिबीकच आसात ते वयर येवंक शकनात तांकां आमी वयर कशे काडूंक शकतात तांकां टुरिजमा पासून ह्या सगळ्या कसो फायदो डेरी फूड प्रोडक्ट्स गोवन फूड प्रोडक्ट हल्दीराम गोंयभर सगळ्या शॉपांनी आतां हल्दीराम दिश्टी पडटा गोंयचे कित्याक प्रोडक्ट येनात एका टुरिस्टान गोंयच्यान वतना कितें घेवन वचपाचें वचपा सारकें कांय ना आयलो 4 दीस मजा केली भोंवले बिचार गेले आनी गेले परते पूण गोंयच्यान परते वतना व्हरपा सारकी वस्ती आमी हांगा तयार करपाक म्हणजे ट्रेडिशनल जे कितें आसा आमचें ते आमी परत रिवायव करचे पडटले आनी ताका प्रोफेशनल गायडन्स सो गोवा हँडीक्राफ्ट्साचो चेअरमॅन तेन्ना हांवें हें उलयलो तांचे कडेन तांणी फक्त ट्रेडिंगा पुरती मर्यादीत नव्हता गोवा हँडीक्राफ्ट्स आनी टुरिजम हांची एक सिनर्जी जावपा जाय गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन गोवा सगळे टुरिजम स्टेक होल्डर्स एक जावन गोंयच्या धाकल्यांतल्या धाकल्या लोकांक टुरिजमा पासून कसो फायदो जातलो तांचे आयटम कशे वतले आनी दॅट कूड बी वर्ल्ड क्लास कोण फेवर करपाक नाका दे वील डिलिव्हर द वर्ल्ड क्लास मटेरियल कॉटेज आयटम्स कितलेशे करपाक आता वस्तू त्यामुळे संधी खूप आसा आणि इमेन्स पोटेन्शियल गोंयकार तुम्ही म्हटल्या प्रमाणे गोंयकारांकडे प्रतिभा आसा फक्त आपली दृष्टी मातशी बदलपाची गरज आसा फूड प्रोडक्ट्स मरीन प्रोडक्ट्स यू कॅन टेक ऑल दीस आर्टिजन्स गोवन आर्ट गोवन ख्रिश्चन आर्ट which is unique can be promoted Goan other art literature can be promoted Goa is a brand by itself so we need to help these stakeholders आज फक्त मोठ्या लोकांकच फायदो जाता टुरिजमाचो तो बारीक लोकांक इजिली फायदो करू शकतात पण गव्हर्नमेंटान त्या दृष्टीने एक इनिशिएटिव्ह घेवपाक जाय मग तुम्ही तेच म्हटलं की गव्हर्नमेंटाचे तर सरकारी पावड्यार जर एखाद्या व्यवसाय करपाक जाय आणि तुम्ही खूप इकॉनॉमिक्स इन्स्टिट्यूशनाचे खूप वेळा पदां भूषयला तर सरकारी पावड्यार ह्या इकॉनॉमिक म्हणजे तांकां लाभ जावचो तांकां सहकार्य मेळचें हाच्या खातीर कितें योजना आसात इकॉनॉमिक पयलें म्हणल्यार गोवा गव्हर्नमेंटान 2 इन्क्युबेटर स्पॉन्सर केल्यात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि गोवा गव्हर्नमेंटाने IT इन्क्युबेटर सेटअप केला गोवा चेंबराच्या वेर्ना बिल्डिंगेक थंय अरावंड 25 जाणांनी फ्रेशर बी जावन इलेक्ट्रॉनिक्स जावन बी IT जावन ताणें स्टार्ट केला तातूंतल्यो 4 तर सक्सेस स्टोरीज एकल्यान तर ऑलमोस्ट 40 जाण एम्प्लॉय केल्यात सो इमेजिन सो तशेंच आग्नेल कॉलेजीन सिबा म्हणून स्टार्ट केला इन्क्युबेशन सेंटर दिस इज वन मेजर इनिशिएटिव्ह विच इज बॅक्ड अप बाय गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अँड आय मस्ट थँक संजीत रोड्रिक्स लास्ट टायम जो आमचो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आशिल्लो आणि द टायम CM वॉज दिगंबर कामत दे बॅक्ड अप चेंबर्स इनिशिएटिव्ह अँड रियली हेल्पड अस सो इट ते खूप जाणांक बेनिफीट जालो तसो सिबा स्टार्ट जालें
तशेंच म्हत्वाचें म्हणल्यार आमचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें लास्ट टर्म तांच्या चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना म्हूण स्टार्ट केल्ली EDCंतल्यान ती अत्यंत पॉप्युलर स्कीम आसा आणि म्हाका दिसता खूप ल्हान ल्हान व्यवसाय तुम्ही तातूंतल्यान या सुरू 3541 लोकांनी आज पर्यंत ते स्किमीचो फायदो घेतला आणि महत्वाची गोष्ट म्हणल्यार एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट त्या स्किमीक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर मिनिमम म्हणल्यार कॉम्प्लायन्स रेट लोकांनी जे पयशे घेतिल्ले ते कॉम्प्लायन्स रेट एकदम बरी आसा म्हटल्यार कितें म्हणजे म्हणल्यार लोक लोन रिपेमेंट सगळे टायमार करतात आणि म्हणजे ते सक्सेस म्हणल्यार EDCची दुसरी लोनां हांगा थंय मोठ्याक दिल्ली तातूंत तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंय खंय प्रॉब्लेम आशिल्ले रिपेमेंट वॉज लो बट सच लोन्स पीपल हॅव पेड आणि आज पर्यंत 50 कोटी वयर खर्च केल्यात गव्हर्मेंटान ही स्कीम ती अत्यंत महत्वाची आसा पयली म्हणल्यार ह्या स्कीम अजूनही चालू आसा ते ह्या वर्सा गव्हर्मेंटान ती स्कीम वाडयल्या अमावंट वाडयला सध्या तूं जर ग्रॅज्युएट आसा जाल्यार तुका 15 लाख पर्यंत म्हणल्यार एज्युकेटेड आसा जाल्यार 15 लाख पर्यंत एसिस्टन्स मेळटा आणि प्रोफेशनल आसा म्हणल्यार आर्किटेक्ट डॉक्टर इंजिनियर आसा जाल्यार तुका 20 लाख पर्यंत बेनिफीट मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा त्या 20 लाखांतले 10% तुजें कंट्रिब्युशन म्हणल्यार 18 लाख EDC दिता तातूंतले 50% इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम गव्हर्मेंट 50% बाय EDC ऑन वीच 8% इंटरेस्ट इज चार्ज एवरेज इंटरेस्ट तुजो ऑलमोस्ट 3 ते 4% येता त्याने जर तुका लोन मेळून जर 20 लाख म्हणजे धंदो स्टार्ट केला पळय तातूंत यश खुबदां मेळटा कित्याक पयशांची जी तुका चणचण आसता ती तातूंतल्यान भागली जाता दुसरें हे लोन घेवन तुजो जर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बरोबर आसा आनीकय EDCचे लोन घेवपाक जाता ओके सो अशें करून EDCन खूब जाणांक हेल्प केला आणि मोस्ट महत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार EDCचे आमचे जे मायक्रो फायनान्स सेल आसा ताजे जनरल मॅनेजर कालूस दिसा म्हूण आसा आणि अनिल 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 खवटे अनिल तेंडुलकर तांचे मॅनेजर हे दोगांय मनशांनी अत्यंत महत्वाचें काम केलां खूब उमेदीन ही स्कीम फुडें व्हेल्या ओके म्हणजे सरकारी पावड्याचेर म्हाका दिसता लोकांक सहकार्य आसा फक्त लोकांनी फुडें येवपाक जाय खूब सहकार्य आसा ही स्कीम चीफ मिनिस्टराच्या काळजांतली आणि तातूंत तो पर्सनली लक्ष घालता प्लस लास्ट टायम जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी केली 2003 म्हणजे सरकारी पावड्याचेर हें आसा आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट एक काळ असो आसलो तेन्ना अशें म्हणटाले की उद्योजक हा समाजाचं शोषण करता पण तो समाजाचं शोषण करना तो संपत्तीची निर्मिती करता हें आमकां दिसून येता आणि म्हाका अशें दिसता की खंयचोय उद्योजक आसता बरो आसा जो एम्प्लॉय करता तो समाज सेवा हो शब्द न वापरता समाजाची सेवा करता आणि म्हाका दिसता तुमी इतली वर्सां तेंच करता सर तुमी हांगा आयले आणि ह्या विशयी मोलादीक अशी माहिती दिली त्या खातीर देव बरें करूं थँक्यू देव बरें हे आशिल्ले नितीन कुंकळकार एंटरप्रेन्योरशीप ह्या विशयाचेर ताणें आमकां मार्गदर्शन केलें तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रार दनपारां 1:30 आनी रातची 10:30 वरां पळोवपाक मेळटली पळयत रावात प्रुडंट